आमगेले यूथ ऑफ GSP आणि टेलिकास्ट करचे कार्यक्रमाक आणि विकसन करचे सर्व समाज बांधवांक मुगेले हार्दिक स्वागत तशीच तुम पुराय जनक शुभाशय सांगूक म्हाका बारी खुशी येता आमगेले बेंगलूर काशी मठांत पुराय जन ಗೊತ್ತಲ್ಲ म्हणकेची आमगे स्वामी आदेश प्रकार 2023 ಚಾತುರ್ಮಾಸ स्वामी बेंगलूरांत करचे म्हणून स्वामीन आमकां आदेश दिला आनी बेंगलूर काशी मठाचें एक विशेष कथा म्हळ्यार महत्व कथा म्हळ्यार 1986 इसू हांगा आमगेले पार्थसारथी मंदिर आनी काशी मठ हांगा आमगेले परम पूज्य गुरुवर्य स्वामी श्रीमद श्री श्री सुधीन तीर्थ स्वामीले दिव्य वस्तून तांगेले आदेशा प्रकार हांगा आमगेले काशी मठ निर्माण जाल्लो तदनंतर हांगा मस्त म्हळ्यार महत्वाचे कार्यक्रम पुराय जाल्ले आसा तातूंत कथा म्हळ्यार 1993 2003 2013 हांगा चातुर्मास जाल्लेलो आसा त्या मानाय हांगा 2008 2010 ताई आमगेले शिष्य स्वामी सदांचे शिष्य स्वामी श्रीमद श्री श्री संयमिनी तीर्थ स्वामीले विद्याभ्यास हांगा जाल्लेले बारी सक्सेसफूल जावन हांगा जाल्लेले उदगास आमकां पुराय आतां हें आसा म्हणटर हांवें आतां आनी एक विशेष करून 2013 जाल्लेले चातुर्मासू आमगेले परम पूजनीय गुरुवर्य श्रीमद श्री श्री संयमिनी तीर्थ स्वामीले नेतृत्वार जाल्लेले आसा ताजी विशेष कथा म्हळ्यार दक्षिण भारत आमकां वपास आमकां देव मेळटची हांगा दक्षिण भारतांत आमगेले स्वाम्यान बेंगलुरा येवन केल्ले फर्स्ट चातुर्मास म्हळ्यार एक हेगळीक आमकां पुराय जाणा आसा म्हणटना इतलो पुराय कार्यक्रम हांगा जाल्लो आसा आतां कथा म्हळ्यार विशेष कथा म्हळ्यार 2023 चातुर्मास सुरू करप आतां परान स्टार्ट जाता स्वाम्याले 22/6/23 गुरुवार तांणी हांगा बेंगलुरा गांवांक पुरप्रवेश आमगेले काशी मठाक येवन पावताचे स्वामी पुराय जाणाले समाज बांदवले मनव कसा म्हळ्यार तांकां भव्य स्वागत आमी दिवका आमगे समाज बांदवाचें पूर्ण कुंभ स्वागत स्वाम्याक आमी कोरता म्हणलें हांव जनाक मनव करता ताचे नंतर अनेक व्हडली विशेष म्हळ्यार तुमकां पुराय जाणांक वता म्हणकेची हांगा पार्थसारथी मंदिर नवें मंदिर हांगा निर्माण जाल्लें स्वाम्याल्या आदेशा प्रकार ताजे 27/6 म्हळ्यार परा मंगळारा सहस्र कुंभाभिषेक कार्यक्रम आमगे स्वाम्याल्या आदेशा प्रकार आमी करताची ताजे नंतर 28 नेक्स्ट डे 28/6 बुधवार श्री पार्थसारथी देवर पुनः प्रतिष्ठे कार्यक्रम हांगा जावचे आसा आनी ते भारी ते म्हळ्यार पुराय जाणांक लायफ टायमा मेळची एक ऑपॉर्च्युनिटी इथं म्हळ्यार एक फावटी मंदिर निर्माण जाता पदे पदे निर्माण जातले कार्यक्रम ना आनी मिनिमम 100 वर्सां मटाक खंडित सांगता असले कार्यक्रम मेळना पळोवच्याक आमकां त्या कार्यक्रमां जाल्ली ती पुराय समाज बांदवाल्याक हांकां कार्यक्रम विकसन करचे पुराय जनाल्याक मुगेले मनव कशें म्हळ्यार ह्या कार्यक्रमांत भागवहिसून विकसन करचे भाग्य आमकां पुराय जाण मेळ्ळेलें आसा ताजे सदुपयोग करता म्हणून हांव तुमगेल्या पुराय जाणांक मनव करता ताजे नंतर 7/7/23 शुक्रार स्वाम्याल्या चातुर्मासाचे व्रतारंभ जाता त्या कार्यक्रमाक पुराय जाण येवका ताजे नंतर हांगा ह्या फावटी अदीक मास आयिल्ली ती सादारण चातुर्मास 5.5 म्हयन्याचे कार्यक्रम हांगा जावचे आसा तातूंत आमी व्हडले व्हडले आर्टिस्टांक भारत देशाचे आशिल्ले आमगे समाजाचे व्हडले व्हडले आर्टिस्ट हांगा तांगेले कार्यक्रम हांगा दवरला तशेंच संगीत कार्यक्रम नाटक कार्यक्रम हलवारू सांस्कृतीक कार्यक्रम आमी दवरलेले आसा ताजे नंतर धार्मीक कार्यक्रम तशेंच मस्त रितीन हवन होम ताजे नंतर मस्त रितीन स्वाम्याल्या आदेशा प्रकार हांगा कार्यक्रम हें केल्लो आसा करचें म्हणून रूपण केल्लें आसा हे सगळ्याक एक आमगेलें कशें म्हळ्यार मुगेले मनांत खंडीत एक कशें म्हळ्यार हांगा समाज जनाले सहकार नासताले खंयचेय कार्यक्रम चंद्रजीत जायना आनी स्वाम्याले दिव्य उपस्थित जावचे कार्यक्रमाक समाज बांदून मस्त संख्येन येवन भागवहिसल्यार आमकां पुराय जाणां खुशी जाता त्या मानाय परगांव जनाक हांव आतां मनव करता म्हळ्यार हांगा छान रितीन आमी अरेंजमेंट्स केल्लेले आसा हांगा येवन तुमी आयिल्ले त्या वेळी छान रितीन रात ती की कसलें स्वाम्यालें
दिव्य दर्शन मिळतं ऑपॉर्च्युनिटी प्रत्येक नमुन्याला मी केलेलं असं तुम्ही ये सांगा आमगेले ह्या कार्यक्रमात भागवहिಸಿ म्हणून हांव पुनरप तुमगेला हें करून हांव स्वाम्यालेका देवालेका मागची एकच कथा मारी हांगा जावचे 4-5 म्हयन्या कार्यक्रम चंदरीत जावं निर्विघ्न जावं तशी स्वाम्यान देवान अनुग्रह कोरका म्हणून हांव स्वाम्याला मागता तशीच तुमकां वापस मुगेली मनवी येयाची आमी एक समाज बलिश्ट समाज जावन करुया आमी ताका तुमगेले सहकार जावका चांगले तरेके करतशी आमकां देवालेका स्वाम्यालेका अनुग्रह मागताचे मागून हांव मुगेले 2 उतरां राबयतां.